प्रेरणा अमृत प्रेरणा अमृत तिन्ही तलवार एक सवाल प्रेरणा अमृत या सवालाक मिळता जवाब प्रेरणा अमृत तिन्ही तलवार एक सवाल प्रेरणा अमृत या सवालाक मिळता जवाब समजोणी मोतीक जाणवाय अज्ञाक भावार्थाचे सत समजों उबाव पयस करून सावलांक झापी जोडूंक जिवीत संतोषांची ये समजोणी मोतीक जाणवाय अज्ञाक भावार्थाचे सत समजों उबाव पयस करून सावलांक झापी जोडूंक जिवीत संतोषांची ये प्रेरणा अमृत तिन्ही तलवार एक सवाल प्रेरणा अमृत या सवालाक मिळता जवाब प्रेरणा अमृत तिन्ही तलवार एक सवाल प्रेरणा अमृत या सवालाक मिळता जवाब दैविक अमृत मीडिया आणि सादर करच्या प्रेरणामृत अव स्वराक सर्व वीक्षकांक मोगासो प्रणाम येवकार हे वर्स मंगळूर दियोसेसींत युवजनांचे वर्स म्हणून प्रगट केला युवजन पोवीस सभेचे खांबे कातोलीक पोवीस सभेंत युवजनांक विशेष पात्र आसा कातोलीक पोवीस सभेंत युवजनांक दोतोर वा यूकॅट म्हणलें पुस्तक उजवाडाक हाडलां हें पुस्तक तयार करूंक जायते युवजन वावुरल्यात युवजनांक आनी तांच्या वडिलांक समजोवचे भाशेंत सवालां जापी रुपार बोवार्थाक संबंदीत सक्रामेंता विशीं क्रिस्तांव युवा जिविता विशीं आनी मागण्या विशीं शिकोवण ह्या पुस्तकांत आटापल्या युवजनांक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा ह्या पुस्तकाची कोंकणी तर्जुमो प्रती प्रगट जाल्ली आसा हें पुस्तक युवजनांक एक वाटे दिवो म्हळ्यार चूक जायशी ना आयच्या ह्या प्रेरणामृत आंकड्यांत यूकॅट पुस्तका विशयांत सडीत समजोनी दिवच्याक आमचे संगत आसात मानदिक बापू विजय मचादो बापू विजय मचादो गांवान मूड बेळ्ळे फिरगेजीचे 2005 एप्रिल 21 तारखेर तांकां याजकी दिक्षा लाभली त्या उपरांत राणीपुरा आनी उर्वा फिरगजांनी ते सहाय्यक याजक जावन वावुरल्यात उंचलें शिकाप बेंगळुरांत संपोवन गवळीक केंद्रांत सहनिर्देशक जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा मंगळूर दियोसेसीच्या पवित्र पुस्तक क्रिस्तांव शिक्षण आनी लितुर्जी केंद्र मंगळज्योती हाचे निर्देशक जावन 2014 इसवेतावन ते सेवा दिवन आसात मानदिक बापू विजय मचादो तुमकां सर्व वीक्षकांच्या तर्फेन ह्या अवस्वराक मोगासो येवकार देव बरें करूं फादर यूकॅट म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत आमच्या वीक्षकांक थोडी माहिती दिशात यूकॅट म्हळ्यार इंग्लीश भाशेंत ताका आमी यूथ कॅटेकिजम म्हूण आपयता कोंकणींत युवा जाणांची दोतोर म्हणून आपयतात तशें युवा जाणांची दोतोर ह्या दोतोरनीचें पुस्तक म्हूण येता आमी युवा जाणांक गरज आसली भावार्थाची शिकोवण ह्या पुस्तकांत आटापता देखून ह्या पुस्तकाक यूकॅट ह्या युवा जाणांची दोतोर म्हणून नांव दिलां ओके फादर यूकॅट ह्या पुस्तकाचें उगम कशें जालें यूकॅट ह्या युवा जाणांची दोतोर ह्या पुस्तकाचें उगम हाजी इल्ली चरित्र आमी समजाचें पडटा पयल्या सुवातेर आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत हांव थोडी चारित्रां सांगता 1529 इसवेंत आमच्या कातोलिकां मध्ये आणि प्रोटेस्टंटां मध्ये
थंयसर 2 पंगड जाले कातोलिकांतून ते लुथरान सभेचे भायर गेले तांणी तांसोत म्हणलो एक पुस्तक दोतोरणेचो पुस्तक आसा केलो ताका तांणी म्हळें लुथरान ही दोतोरणेचें पुस्तक आवय बापायक याजकांक आनी भुरग्यांक तांच्या भाशेन म्हणजे लार्ज कॅटेकिजम और स्मॉल कॅटेकिजम म्हणून बूक आयलो हे पयलें घडीत पयलें हंत पवित्र सभेन जाल्लें उपरांत आमचे कातोलीक पवित्र सभेचे मुखेली म्हणाले आमकांय एक आमचो म्हणलो कातोलीक पवित्र सभेची शिकोवण दिवचो पुस्तक जायजे अशें 1566 इस्वेंत पवित्र सभेचे मुखेली त्रिदेंतीन सभा आमी म्हणटा ते सांगाता मेळ्ळे आनी ट्रिडेंटायन कॅटेकिजम ह्या त्रिदेंतीन सभेची दोतोर न्हू म्हणून तांणी पुस्तक आसा केलें आनी ह्या पुस्तकांत सुरवेर भावार्थ दुसऱ्या विभागांत देवाचे उपादेश आनी तिसऱ्या विभागांत आमची जीण विशयांत आटापून आसा जाल्यार हो पुस्तक थोडो तेंप तांणी वापरलो पूण सारको तो नातुल्लो अशें 1992 इस्वे म्हणशेर आमकां एक आमचोत म्हणलो आमचेंत म्हणलें एक व्हडलें आनी सारकें पुस्तक नातलें एक थोडे संख्यांतू मात्र आसल्यो अशें 1992 इस्वेंत आतां सोनी आदलो पापसाहेब बेनेडिक्ट 16 त्या वेळा कार्डिनल राजसिंगार म्हूण ताचें नांव तो आमच्या ह्या सभेचो भावार्थी मेळाचो भावार्थ प्रसार करच्या त्या खात्याचो प्रमुख अधिकारी जावन आसतना रोमांत ताणें ही जबाबदारी घेतली आनी ताणें एक व्हडलें दोतोरचें पुस्तक कातोलीक पवित्र सभेची दोतोर ह्या कॅटेकिजम ऑफ द कॅथलीक चर्च म्हणून व्हडलें पुस्तक आमच्या हाती दिल्लें आनी तें तांतू सगळी आमकां कातोलीक पवित्र सभेक संबंद जाल्ली दोतोरणेची संगती तांतू आसात आनी अशें तांतू 4 भाग आशिल्ले भावार्थ मागीर ताच्या उपरांत जावन आसा साक्रामेंत तिसरें जावन आसा आमची क्रिस्तांव जिणी आनी 4थ्या भागांत आमचें मागणें क्रिस्तांव मागणें हें सगळें आटापचें पुस्तक पूण हें पुस्तक अंतू विशय मस्त आसले पूण समजूंक लोकांक तितलें सुलभ ना साद्या लोकांक जावं दी युवा जनांक भुरग्यांक जावं दी आनी अशें ताणें कितें चिंतलें उपरांत तो पापसाहेब जाता आसतना जाल्यार उपरांत आनी त्या जुवां पॉल दुसरोय आसलो आनी उपरांत तांणी मांडावळ घेवन एक मांडावळ घाली चिंता पाठोवन 2005 इस्वेंत कॉम्पेंडियम म्हळ्यार दैवीक दायज ह्या कातोलीक पवित्र सभेचें संक्षेप सारांश प्रश्न उत्तर सवालां जापी पाडलो भावार्थ म्हळ्यार कितें काजार म्हळ्यार कितें वर्दू म्हळ्यार कितें तें लोकांक समजूंक सुलभ जालें अशें आनी एक पुस्तक आयलें दैवीक दायज म्हूण पूण ही पुरा पुस्तकां आतां आसात जाल्यार ती कोणाक व्हडांक ह्या दोतोन शिकयताल्या शिक्षकींक ह्या सेमिनरिस्टांक म्हणून तो ती आयली साद्या लोकांक तितले सुलभेर ह्या लोकांनी वाचलां तें पूण तितल्या सुलभेर समजूंक ती जायनात आसली त्या वेळार ह्या विशेश करून जावना कोणाक म्हळ्यार ती युवा जाणां अशें सुमार 2010 आनंदू इस्वेच्या पयले म्हणयेत ते युवा जाण येवन वर्ल्ड यूथ डे म्हणटा आमी जागतीक युवा दिवस ह्या वेळार तांणी विचारलें पापसाहेबाडे आमकां एक आमचो दोतोनीचो बूक जायची त्या वेळार पापसाहेबान चिंता पाठयलें बेनेडिक्ट 16व्यान वय युवा जाणांक हो बूक जायची तर आमी दुसरो बूक साडचो नाका दैवीक दायज कितें आसा पळय तसो घेवया ताच्या आदाराचेर आनी युवा जाणांच्या भाशेंत कांय येवंक जाता जाल्यार आमी हो बूक हाडया आनी अशें तांणी येवजन घाल्लें आनी हाका यूकॅट ह्या युवा जाणांच्या दोतोनेचें पुस्तक म्हणलें उगम जालें आनी हें संवसाराक युवा जाणांक दोतोनेचें पुस्तक जावन आयलें ओके फादर यूकॅट पुस्तकांत कितें सगळें आटापूण आसा आनी हाची शैली कशी आसा ओके पयले आमी यूकॅट पुस्तकाची शैली वापरया हांगासर आमचे कडेन पुस्तक आसा आमी आमच्या विक्षकांक दाखोवया आनी हें जावन आसा यूकॅट पुस्तक यूकॅट ह्या पुस्तकाची शैली पयलें हें हांगासर बरयतना यूकॅट हें नांव
सुरवात हांगासर करया आमी यूकॅट नांव कशें गे म्हणून हें पुस्तक करीचें जाल्यार हाकासर खाली फकत बिस्पू ह्या पापसाहेब मात मेळोना अंतू युवा जाणांक ताणें मेतेर केलें सुमार 50 युवा जाणांक आनी जर्मनीचे थोडे बिस्पू देवशास्त्री मागीर ताच्या उपरांत हेर व्यक्ती अंतू मेळयल्यात आनी त्या वेळार युवा जाणांचे अभिप्राय आशिल्ले आमींत नांव दिता आनी हें नांव दिल्लें तांणी यूकॅट कशें गे म्हणून एक विश्लेशण करतना समजलें गे आमकां आतांच्या परस संपर्क माध्यमां आसात काय म्हणटात आमी मिडिया सोशल मिडिया ह्या वेळार थंयसर एक यूट्यूब भारी आमच्या युवा जाणांक लक्ती जाल्लो विशय हो यूट्यूब ते यूट्यूब आहा जाल्यार युवा जाणांक चड आकर्शीत करता देखून आमी यूकॅट तशें करया म्हणल्यार चिंतपार बॅकग्रावंडार आनी यूकॅट तें सादारण समजता तांकां तशें म्हणून तांणी नांव दिलें तशें ताचे उपरांत युवा जाणांक आनीक आकर्शीत जायते जाल्यार तांणी थंयसर वाई म्हूण बरयलां तें खाली बरोवच्या रितीर रेखाचित्रां तांणी करूं ना बगर हांगासर सक्कडी संगती जेजू क्रिस्त पवित्र सभेचे पुरो संकेत युवा जाणां सांगाता घालून वाई म्हणलो शब्द यूकॅट ही पयली हें केल्लें काम युवा जाणांनी कल्लार कोणसो विशय गे म्हणून हाजो कल्लार हो कल्लार उपरांत ताणें म्हळें कल्लार आमी येल्लो कलर या हळदुवो कलर कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेंत असो बावटो ह्या पापसाहेबाचो कल्लार केदाळे म्हणटाना केदाळे हळदुवो काण घेतात असो एक उद्देश आसा वो इगर्ज मातेचो क्रिस्तांवाचो कल्लार म्हणून एक सिंबल संकेत देखून आमचे युवा जाण कातोलीक युवा जाण ते क्रिस्तांव ते पवित्र सभेचे म्हणलो मनोभाव रुपीत करच्याक आकाई तांणी यो कल्लार या यो रंग ताणें विचलो आनी ताचे उपरांत हाचे विन्यास आनी शैली अशीच करतना भितर कितें गे म्हणून भितरले विन्यास आनी शैली भितर ह्या यूकॅटांत तांणी हांगासर 4 भाग केल्यात कशें हांवें वडोल सांगलें कातोलीक पवित्र सभेची दोतोर आसा पळय तांतूं 4 भाग आसात ते अंतूय तांणी केल्यात पयलो जावन आसा भावार्थ आनी ताचें विवरण मागीर पळोवया आमी पूण दुसरो जावन आसा अंतो साक्रामेंत तिसरें जावन आसा क्रिस्तांव जिवीत चवथें मागणें पूण हें करतना हें हातूं आसलो विशय पूण हातूं ते पयल्या दैवीक दायजबुकांत आसात पूण हातूं एक्स्ट्रा कितें गे म्हणटा तें गरजेचें आनी तें एक्स्ट्रा कितें गे म्हळ्यार हे सक्कडी बूक करतना तांणी एक सवाल आनी एक जाप सारकी जाप आनी ताका संबंदीत दुसऱ्या पुस्तकांचे उल्लेख केल्यात दुसऱ्या बरयणाऱ्यांनी बरयले आतां कातोलीक बरयणार आहात तूं ताजे उपरांत अकातोलीक बरयणारी आसात थोडे गेडे भारताचे बरयणारी आसात सांतिन्यो सक्कडी सांगाता घाला अशें म्हणून एक ग्रस्त केला हो पुस्तक आनी एक रीत केल्या म्हळ्यार अंतू युवा जाणांचे फोटो आसात सगळे कडेन पळयल्यार युवा जाणांचे फोटो युवा जाणां चित्त परिस्थिती त्या त्या प्रश्नाक सवालाक जवाबीक तें घाला तांणी अशें आनी एक रीत पळयल्यार युवा जाणांक सदांच शॉर्ट कट तले प्रसंगती व तें चित्रां सोडोवचें पिंतुरां धाकटी धाकटी करचीं बसले कडेन गीत घालचें प्रसोवया तेंच वापरला तो आतां तुमी हांगासर पळयल्यार अशें अशें करतना अशें बूक वापरतना काडिये मनीस दिसता कड्डी मनशा म्हण दिसतात ते कित्या खातीर ते युवा जाणांक खुशी खंयचें केदाळे नाचचें उडचें खेळचें तेंय वार्तांत येता ते भायर न्ही म्हणलें दाखोवच्या खातीर ते हांगा मात न्ही ते उरले कडेन तांणी दिताना हांगासर दिलां सक्कडी युवा जाणांची भास म्हण येता ही युवा जाणांची भास वापरल्यान ही शैली हो आकार तांतूं वापरला बरें मोगाच्या विक्षकांनो आमी यूकॅट हो पुस्तक पळयलो तर जाल्यार हळदुव्या रंगान तो आकर्शक दिसता आनी ह्या पोराच्या विन्यासांत एक विशेशता दिसता आमकां कितें गे म्हळ्यार
वाई एक अक्षर दिसता फादर हे कित्या खातीर ह्या रितीर पिंत्रायलां हाच्या फाटलो कांय विवर दिवयेत की खंडीत जावन अळे वेगवेगळें हांवें सांगलें हळडू हो रंग पवित्र सभेचो आनी हे केल्ल्या वरवीं तांकां आनी एक पुस्तक म्हणजे हे दोनी हांव सांगता हांगासर कितें जालें म्हळ्यार पयल्या वर्साच्या 2011 वर्साच्या वर्ल्ड यूथ डेंत सक्कडी युवा जाण सांगात येतात आयिल्ले हाच्या पयलेंय युवा जाण येताले भाशण आयकताले वताले सारकें पूण पवित्र सभेची चिंता हांगा आयकल्या उपरांत समजल्या उपरांत ताणें पवित्र सभेंत आसाची पवित्र सभेंत आसाचें जाल्यार आपणाक एक आपणाचेंच म्हूण बोगाचें आतां आमी खंयचेंय कार्य जाता आसतना जावं पुरो काजार जावं पुरो आमची एक कल्लार म्हणून आसता काजारांक कल्लार तीम करता त्या जाणा तांकां तें उडास उरता वत्तू तीम म्हजें काजार म्हजें कार्यक्रम जाल्लें म्हणलें तशेंच तांकांय तें भोगल्लें आसा त्या दिसा वो म्हणटा आतां सगळ्यांनी हो एकूच एक बूक तशें म्हणटाना यूकॅट म्हळ्यार तांच्या पयलो उडास येवचो पुस्तकाच्या किचड कल्लार आनी ताचे किचड ताचे गूढ अर्थ म्हळ्यार आमी पवित्र सभेचे आमी आनी एक पवित्र सभेंत ह्या कल्लाराक अर्थ आसा आमी मिसांत गोल्डन कल्लार ह्या हळडुवो कल्लार ह्या थोडे पटी वापरता जाल्यार संभ्रम आमचें क्रिस्तांव जिवीत संभ्रमाचें बेजाराचें न्ही युवा जाण केदाळे संभ्रमान उल्हासान भरलेले म्हणलें चिंता पियांतू सर आटापून आसा देखून मस्त अर्थ ताका आसा तो संभ्रम आनी तो उल्हास थंयसर एक जीव आसा म्हणलें चिंता आनी अशें करतना हो कल्लार विशयान सांगता आसतना मुखल्या वर्सा युवा जाणांनी म्हळें आतां आमच्या लागीं दोतोनेचें पुस्तक आयलें पूण आमी मस्त कश्टांत आसा आमचे कडेन मस्त सामस्या आसात पूण ही दोतोन काडून करचें घालें वॉट नेक्स्ट यूकॅट इज देर वॉट नेक्स्ट त्या दाळा युवा जाण म्हणाले आनी पापसाहेब सांगाता म्हणालो पांपा फ्रांसीस ह्या वेळार आहलो यूकॅट आसा जाल्यार दोतोन शिकल्या उपरांत वॉट टू डू नेक्स्ट यू हॅव टू डू द कॅटेकिझम तूं शिकताय तें जिये सो डू कॅट म्हणलें पुस्तक पण हांगा कल्लार सारकें तुमी सारूं पुरो हो कल्लार कित्याक तर इगर्ज माथ्यान ना ती ना हो केदाळे नीली कल्लार आमी दर्यो पळयतना कशें बगता एक संतोश जाता दर्या तडीर बसतना न्ही पंतान पोत आनी ब्लूइश स्विमींग पुला येताना उदक ब्लूइश कलर दिसतना आकाशाचें नील कलर तो निळसो कलर दिसतना तांकां बगता आमी लेवडी आमी एक हाका म्हणटात कलर ऑफ होप देखो न्हू ह्या पुस्तकांत मस्त संगती आसात आनी तूं युवा जाणांनी कितें तें काळोखांत आशिल्लें ह्या पुस्तकां मुखान तें उजवाडाक आयिल्लें ह्या पुस्तकां मुखान तें भायर येवचें म्हळ्यार देखून पवित्र सभेची सामाजीक शिकोवण आनी तूं आटापून गेला देखून ह्यो कल्लारांचो अर्थ जावन आसा बरें फादर आमी यूकॅट पुस्तका विशयांत उलोवन आसले ह्या पुस्तकांत पापा बेनेडिक्ट 16व्यान एक दिश्टावो दिल्लो आसा त्या विशयांत तुमी विवर दिशात की पापा बेनेडिक्ट 16व्याक इतल्यान समतींत आसले आमचे युवा जाण ते आमचे ते बायले न्ही देखून तांणी आमच्या सांगात रावचे आमच्या सांगात रावचे जाल्यार तांणी पवित्र सभेंत जेजू क्रिस्तान दिल्लो भावार्थ जाणा जायचे ह्या मुख्य ध्येयकाल तो अशें म्हणटा युवा जाणांक तुमी पुर्ते उमेदीन दोतोर शिका आळशीक मनोभावांनी उमेदीन हे खातीर तुमचो इल्लो वेळ त्याग करा तुमच्या कुडांतल्या मौनपणान शिका घुसपट गोंदळा मध्ये वाचूंक जायना भितर एक इल्लोसो वेळ दिवन वाचा शिका ताज्या सांगाता थंयच दवरनाका तुमच्या इश्टा सांगाता वाचा सांगाता म्हळ्यार पंगडान वो वाचा पुस्तक ह्या सांगाता थोडी शिकपाक काम आसा वर्कशॉप करा अनुभोगाचो वाटो सोदा थियरी नाका म्हणटा तो प्रॅक्टिकल पळया पापसाहेब एडवान्स्ड म्हळ्यार आनिकी अभिवृद्धीच्या अंतर इंटरनेट आसा आतां तो म्हणटा युवा जाणांक मोगाचें इंटरनेट आसा
हेरां संगी वो भावार्थाचो अनुभव वांटून घेया. आमच्या चड भाव भयणीक आतां फॉरवर्ड करची सवय चड आनी करचें खंयचें खंय अवघड जाल्लें ते बरोवसाच्या संगतीनी ते भियान आकांतून करच्यो संगती बदलाक तो म्हणटा इंटरनेटांत हो भावार्थ बरोवसो दिवची स्वता तुमी फॉरवर्ड करा सगळ्यांक दाखया. आनी ह्या वेळार सवालां आसतालीं मस्त जाणांक. हांव इतलें मिसाक वेता इतलें मागणें करता देव म्हाका कित्याक जाप दिना. जापान तूं आसा ती जाप भावार्थ्या मदें भासां भास एक संभाशण रुपार हाडा आनी जावा बी सोदून काडा. त्या दळा हें पुस्तक उपकारा पडटलें म्हूण तो सांगता. ओके फादर, ह्या पुस्तकाच्या मांडावळी विशीं थोडो विवर दिशात घे आमच्या विक्षकांक. खंडीत. आतां पुस्तक विन्यास हें पुरो सांगल्या उपरांत शैली उगम सांगल्या उपरांत ताचे भितर आसल्या 4 भागांच्या विवरण ते इल्लें गरज. आतां पयलो 4 भाग हांवें म्हळें. आतां पयल्या भागांत तांतू आसा आमचो भावार्थ आवर फेथ. आमकां क्रिस्तांवांक 3 संगती गरजेचे. एक भावार्थ पातयेवचो, दुसरो भावार्थ जियोवचो, ताच्या मदें एक येता भावार्थ आचरण करूंक आसा. सो देखून आमी तें दुसरें तिसरें घालयेत. पूण फस्ट भावार्थ पातयेवचो तो आचरण करतना कुरपा मेळटा, तिसरें आमी जियेता अशें म्हूण मांडावळ घालयेत. एक संगत एक्स्ट्रा येता निरंतर मागणें. देखून पयलो भाग भावार्थ, दुसरो भाग आचरण साक्रामेंत, तिसरी आमची जिणी, चवथें मागणें. आतां पयल्या भागांत कितें आसा सुलाभ. पयल्या भागांत आमचो भावार्थ म्हळ्यार कळ्ळें आमी देवा बापाक पातयेता, आमी देवा पुताक जेजूक पातयेता, आमी पवित्र आत्म्याक पातयेता, कातोलीक पवित्र सभेक पातयेता, ताचे उपरांत आमी सांता भक्तांक पातयेता, ताचे उपरांत मोरयेक आमी पातयेता, कुडीचें जिवनपण मेल्या उपरांत आमकां एक जिवनपण आसा म्हणून पातयेता. अशें म्हणटाना हे संगती सतमानतां देतात, त्या मागण्यांत येतात. पूण त्या सतमानतां मागण्यांत आयल्या उपरांत ते कितें म्हणलें आमकां समजाचें. ते सतमानतां मागणें ल्हान जावं पुरो, पूण ताच्या फाटलो अर्थ विस्तार आसा. देव बाप म्हळ्यार कोण, तो कसो बाप, कित्याक आमच्या बापा म्हणून आमी सांगता तो रचणार कसो. थोड्यांक कळीत ना बाप आनी पूत एकच, तशें जायना तें. जेजू क्रिस्त कसो सोडवणदार, अंकार मरयेतावन कसो तो जल्मालो, कांय कळीत नातल्यांक हें गरजेचें. ताचे उपरांत ताणें कश्ट सोंसच्या पयलें ताजें जिवीत कसलें, ताणें कित्या खातीर ताणेंच देवान कित्याक कश्ट सोंसचें पडलें, आनी ताज्याच मनशांनी कित्याक ताका मारलो, तो कसो जैतेवन जालो, हें पुरा तांतूं विवरण दिलां. पवित्र आत्म्याची वळख. देखून भावार्थ जाणा जावंक हें गरजेचें. देखून कोणें बरें जाणा जायचें. पवित्र स्नान घेतल्या हर एकल्या लोकांक भावार्थ्यान तें जाणा जावंक आसा. वा भावार्थ कळीत नातल्यांक भावार्थ दिवंक तें कळीत जाता. विशेश करून ह्या जाकांनी धार्मिकांनी ह्या कॅरिझमॅटिकाच्या मुखेल्यांनी म्हण येत या आनी युवा मुखेल्यांनी आनी वाडावड जाल्ल्यांनी हें पयलें समजचें आपल्या भुरग्यांक आनी मुखल्या परजेक दिचें जाल्यार. हांतू आसची शिकोवण सारकी शिकोवण पयत पुस्तकाच्या आदाराचेर हें विवरण हांतू दिलां. ह्यो पयलो भाग. आतां दुसऱ्या भागाचें विवरण मोठ्यान सांगचें जाल्यार आमचे कडेन 7 साक्रामेंत जेजून घडिल्ले आसात. ते साक्रामेंत म्हळ्यार कितें, साक्रामेंत कित्याक घडले, आनी एकसपोटी काण घेवचे साक्रामेंत कसले, मस्तपोटी काण घेवचे साक्रामेंत कसले, सेवेचे साक्रामेंत कसले, अशें साक्रामेंताच्या आचरणांत कितें आसा, कितले विधान आसात. पवित्र स्नान घेताना कळ्ळें पुरो गरजेच्यो संगती, आनी एवकारिस्ताच्या वेळार कळ्ळे गरजेच्यो संगती, काजर जाताना कळ्ळे गरजेच्यो. साक्रामेंताच्या आचरणाक आनी जियोवच्याक संबंदीत विशय तांतूं दिल्यात. द सेलेब्रेशन ऑफ द साक्रामेंट, साक्रामेंताचें आचरण अर्था बरीत रितीन करीचे येवासीचे. तिसरें जावन आसा आमची क्रिस्तांव जिणी. आमची क्रिस्तांव जिणी म्हणटाना भोव अर्था बरीत. ती पयलो मनीस देवान मनशाक रचलो, मनशाक रचतना देव उलयलो, उपरांत मनीस उलयता. हें थंयसर दिलां. देखून देव उलयता, मनीस आयकता, मनीस उलयता, देव आयकता. हे पयलो विशय थंयसर आसा. उपरांत मनीस
मनशाक देव म्हणटा तूं बागी, यू आर ब्लेस्ड, तूं पवित्र. देखो न्हू तो एक सामुहाजीवी, सामाजीक जीवी, एकलो न्ही तूं, स्वतंत्र आसा पूण सांगाता जियोवच्याक आपोवणें तें थंयसर सांगलां. ताचे उपरांत तितलें पुरो जाताना मनीस पातकां करता. मनशा कडेन आसकत काय आसा, पाताक म्हळ्यार कितें? ती पातकांचे वयर जैत म्हणजे कशें, झूज म्हणजे कशें, त्या खातीर तुजें एक अंतस्करण म्हूण आसा. अंतस्करण म्हळ्यार कशें, बरें अंतस्करण कशें रुपीत करचें. ताचे उपरांत बरी जिणी जियेचे जाल्यार देवाचे उपादेश पळयचे. तर देवाच्या उपादेशां सगळो विवर 10 उपादेश बरे अर्था बरी रितीन सांगल्यात. दाखल्याक जिवेशी मारचे म्हळ्यार थोड्यांनी चिंचे बंदूक या कोयती या टेररिझम ते मात जिवेशी मारचे. आनी हांगासर सांगलां तूं जर तर आमाली जावन बेबदो जाता जाल्यार जिवेशी मारताय तुका. बिडी सिगरेट उतरांनी आनेकल्याच्यान खोबरो उलोवन आनेकल्याक सकयल घालून जिवेशी मारचे अशे जाल्यार अर्थ थंयसर दिल्यात. ताचे उपरांत ते 10 उपादेशाचो विवर. ताचे उपरांत थंयसर आसा इगर्ज मातेचे उपादेश. मस्तू जाणां कळीत ना ते गरजेचे. आमी इगर्ज मातेची आमची एक पवित्र सभा धर्मदूतांच्या कृत्यान बरयल्ली तें थंयसर सांगलां. अशें सुमार 7 साक्रामेंत बरेगन विवरलो. तो दुसरो भाग जाल्यार साक्रामेंत विवरलो जाल्यार तिसऱ्या भागांत साक्रामेंताची जिणी देवाच्या उपादेशा प्रमाणे म्हणल्यार दिल्या. निमाणें आसा मागणें. आतां मागणें म्हणटाना आमच्या मतीन कितें आसा, आमच्या बापा नामान मरये या तेर्स तितल्यार आमी आसा. पूण तें पुस्तक आमकां विवरिता. पयलें आमच्या बापाचें आमच्या मागण्या पयलें मागण्यांत 4 विधान आसात. होगळाप दिवचें विधान, आराधनाचें विधान, विनवण्यो करचें विधान, बोगसण्या मागचें विधान, तें पुरो मागण्याचें विधान. आमच्या मस्तू जाणांक ती कळीत ना. आमचे आजोडचे आनी आमच्या बापा म्हळ्यार नमान मरिया म्हळ्यार मात मागणें जालें म्हणून तितल्यार ना. तें मागणें म्हळ्यार चड जेजून केल्लें मागणें कसलें म्हणून. उपरांत जेजून शिकयलें मागणें आसा. आमच्या बापा म्हण आमी कित्याक म्हणटा, म्हज्या बापा म्हण कित्याक म्हणना, तशें थंयसर दिलां. मागीर मागणें करतना खंयचें पयलें सांगाचें, खंयच्या उपरांत येचें, तें आमच्या बापाचें हर एक 7 आर्टिकल म्हणटा आमी ते विवरण केल्यात. अशें सगळें पुस्तक तुका क्रिस्ताक संपूर्ण जाणा जावंक, पवित्र सभेची शिकवण संपूर्ण जाणा जावंक आनी पवित्र सभेन सांगाता रावन मोगान शांती समाधानान जियोवच्याक कुमक करता. हें जावन आसा त्या पुस्तकाचें कितें म्हणटात तें कितें मांडावळ आसा ताचो विवर. यूकॅट पुस्तका विशयांत आनी हातूंत कितें पुरो आटापूण आसा ह्या गजाली विशयांत भोव आपुरबायेन एक जोगती माहेत आमकां आयच्या प्रेरणा अमृत आवस्वरांत मेळिल्ली आसा. देखून सर्व विक्षका तर्फेन मानदिक बाप विजय मचादो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. प्रेरणा अमृत जिनेतावर एक सभा. प्रेरणा अमृत या सवालाक मेळता जवाब. प्रेरणा अमृत जिनेतावर एक सवाल. प्रेरणा अमृत या सवालाक मेळता जवाब.